मोले पोस्ट ऑफिसांतलो पोस्टमॅन आयिल्ली पत्रां वेळार दिनाशिल्ल्यान थळावे बेजार. तशेंच पोस्टमॅना विरोधात खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्याचें सरपंच सुहास गांवकर हांणी सांगलें. पोस्टमॅन गोंया भायलो आशिल्ल्यान ही अडचण निर्माण जाल्या. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी सरपंच सुहास गांवकारान केल्या. म्हाकाय बी भरपूरशे फोन येता आमच्या गांवांतल्या लोकांचे की बाबा कोणाची लेटरां किंवा इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स कसले जर धाडलेले आसत पोस्टांतल्यान जाल्यार ते मदीं मदीं घरांनी मेळना किंवा कित्याक एक प्रॉब्लम जाला की हांगाची पोस्ट वुमन जी आसा तिका आवट ऑफ स्टेट हाडून दवरलेली आसा आनी तिका सारकें म्हाका दिसता एड्रेस खबर ना लोकांचे सारकी घरां किंवा आमची घरां कितें एक हांगा गांव जाल्यार एक मातसो पयस न्हू सो भितन चलत वयचें पडटा तांकां सो तिकाय बी त्रास जाता आसतले आनी भरपूरश्यो कंप्लेनी येयल्या आमचे जे लोकल जे लोक आसा तेंच्या कडल्यान म्हाका येताच कंप्लेनी एक ना एक फोन आसता दिसाक की बाबा आपलें लेटरूच पावूंक ना अजून पर्यंत आपली कसले डॉक्युमेंट खंय सबमीट जर करपाचें आसलें जाल्यार ते लेट मेळटा लेटर कसली नोटिसांय सुद्दां जर रजिस्टर रेडी सुद्दां येयली जाल्यार ती हातीन मेळना अशी ती कंप्लेनी येत आसा. आमकां काय प्रॉब्लम जायना कित्याक पोस्ट ऑफीस आमचे सकयल आसल्या कारणान आमचे डॉक्युमेंट्स आमकां टायमार सगळे येयल्ले येता आनी आमकां मेळटा. पूण जे खरेंच लोक जे खंय भितन खंय रावता किंवा हांगाय लोकल जे लोक आसा तांकांय अजून कसली लेटरां जर येयल्ली आसत जाल्यार ती मेळना. पयलीं पोस्ट मास्टर आसतालो तो सारको टायमार पावयताले. तो आमचो लोकलूच आसल्या कारणान सारकी टायमारूय पावताले आनी बरें कामूय करतालो. ही अदर स्टेट जाल्ल्या कारणान ही घरां बी कोणाची कांय खबर ना. हय घरा भितर ती अदर स्टेट जाल्ल्या कारणान तिका हांगा लोकल एरिया सारकी खबर नासतली. आतां तुमची सरकारा कडेन कितें मागणी आसा? सरकारा कडेन म्हाजी मागणी इतलीच आसा की आमचे लोकल जे कोण आसा तांकांच रिक्रूट करचे पोस्टमॅन जे अदर स्टेट आसून हाडून हांगा कितें कामां करून उपयोग तांचो कांय अर्थ ना न्हू. सो लोकल जो कोण भुरगो आसा ताका रिक्रूट करचें आनी ताका काम दिवचें तें पोस्ट. आमी मोले पंचायत हांगा आसा जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेन पोस्ट ऑफीस आसा आनी ह्या पोस्ट ऑफिसान गेले 7-8 म्हयने एक महाराष्ट्र भागांतली चली हांगा पोस्टमॅन म्हणून आयिल्ली आसा आनी हांगा लोकांची तक्रार आसा की तांकां जी लेटर आसा ती तांकां सारकी टायमार मेळना आनी सरपंचान हांगा सांगलेलें आसा की तांकां लोकांची तक्रारी खूब आयिल्ली आसा आनी हांगा लोकांक लेटर सारकी मेळना. तेन्ना सरपंचान सुद्दां म्हणलेलें आसा की ह्या संदर्भात आमी हांगा हेड ऑफिसान पत्रव्यवहार करतले आनी कितें आहा तें सगळें बरयतलें आनी तांकां मातशी दखल घेवपाक लायतले. आनी तेणी सरकारा कडेन मागणी बी केली की जे आवट स्टेट जे हांगा पोस्ट मास्टर आसा तांकां हांगा लोकल घरांचो एड्रेस कांय तांकां खबर नासता. गेली 7-8 म्हयन्यांत ते हांगा आसा पूण लोकांक लेटर सारकी टायमार मेळना. येयल्ले आसा बंद आसता हांगा 11:30 पर्यंत तेगे टायमींग आसा तेन्ना नंतर कांय ना दारूच बंद आसता. जी कोणाली गव्हर्मेंट RC बूक आनी कितें येवपाचें आसा जावं कोर्टाची नोटीस जावं आनी कोणाक कितें येवपाचो आसा तेवूय तांकां कोणा टायमार मेळना अशी तेंची मागणी आसा. तेन्ना सरकारान हांगा एक लोकल कोण जाणा जाल्ले जे पोस्टमॅन आसा पयलींचे गोवा राज्याचे त्यांची नेमणूक करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.